नमस्कार इश्टानो, हांव सुशांत नाईक. तर आदीं आमचे जाणटे खुबश्यो अश्यो म्हणी वापरताले. आज ते आमची पिढी वापरना किंवा खूब कमी वापरतात. आनी कोंकणी भाशेचें समृद्ध अशें दायज जें ताणें आमकां दवरलां तें आमी आज खूब कमी प्रमाणान ताचो वापर करतात. तर तें परत एकदां पुनर्जिवीत जावचें, आमच्या मुखार येवचें आनी आमच्या सदच्या भाशेन तें रिफ्लेक्ट जावचें, त्या खातीर हो बारीकसो म्हजो प्रयत्न. पयली म्हण जी तुमच्या मुखार हांव दवरतां ती म्हणल्यार आजो मेलो नातू जालो जमा खर्च सारकोच. आजो मेलो नातू जालो जमा खर्च सारकोच. ही म्हणीचो अर्थ सादारण बॅलन्स अशा अर्थान आसा. निमाणें घुवन घुवन हिशोब एकूच जाता असो ताचो सादारण अर्थ. दुसरी म्हण जी हांवें निवडून तुमच्या मुखार दवरल्या ती म्हणल्यार म्हजो पांय मेलो ताचो जोर गेलो. म्हजो पांय मेलो ताचो जोर गेलो हाचो अर्थ कितें? रीण बी जर दिवपाचें आसत, एक मनीस मेलो की ताचे बरोबर ह्यो असल्यो गजाली सोंपतात, रिणां बिणां सगळीं लिपून वतात. तर सादारण अशा तरेचो अर्थाची ही म्हण. तिसरी म्हण म्हणल्यार कुड्ड्याक कुड्डो वाट दाखयता. दोगूय जर कुड्डे आसात, एकामेकाक वाट दाखोवपाक गेले जाल्यार ते फोंडान पडपाची शक्यता आसता. तर अशा तरेचो हो सादारण अर्थ कुड्ड्याक कुड्डो वाट दाखयता. ते उपरांत फटकिरे गुपीत सांबाळूंक बरें. जे खरेंच कितें कळटलें असो आमकां भंय आसता तें आमी लिपोवन दवरपाक आमकां त्रास जाल्लो आसता. पूण थोडी अशी गुपितां आसता जी फकाणाच आसता, जी फटिंगूच आसता. ती कोणाक कळो, ती कोणाक कळ्ळी म्हणून कोणाक कांय फरक पडपाचो ना. अशा तरेची गुपितां ही सांबाळपाक बरें आसता. प्रेशर मातसो कमी आसता. तर त्या उपरांत जी म्हण आसा ती गोमुची विद्या गोमूच जाणा सीमा बावडो कितें जाणा. म्हणजे ज्या कामान जो मनीस फिशाल आसता तें ताकाच कळटा, दुसऱ्याक त्यो गजाली तातले बारकावे कळना. त्या उपरांत जी म्हण आसा ती म्हणल्यार चिखलान भरलेलें जोतें व्हांवत्या व्हाळान धुवचें. जर चिखलांतलें जोतें आमी थंयच त्याच बुरश्या उदकान धुवपाक गेले जाल्यार तें निवळ केन्नाच जावचें ना. ताका लागून चिखलांतलें जोतें जें आसता तें सदांच बऱ्या उदकान धुवप आसता. किंवा जी वायट कामां जी केल्लीं आसता ती बऱ्या जाग्यार वचून आमकां निवळ करची पडटात. अशा तरेची सादारण अर्थाची म्हण. त्या उपरांत रुपया म्हणलो इश्ट जोडलो. हालीं असले इश्ट आमकां खूब पळोवपाक मेळटा जे फक्त पयशां खातीर, स्वार्था खातीर तुमचे कडेन आसतात. ते इश्टां कडल्यान मातशें सावध रावात. हे सगळ्यां कडेन सगळ्या खिणा आमकां पळोवपाक मेळटात. तर रुपया मोडलो इश्ट जोडलो. त्या उपरांत जी म्हण आसा ती म्हणल्यार अन्यायाक बळ आनी कवडी धापून पळ. अन्यायाक बळ कवडी धापून पळ. केन्ना केन्ना अन्याय इतलो वाडटा की त्या आमकां घर सोडून पसून पळचें पडटा. तो जागो म्हणजे बॅकआवट जावचें पडटा. त्या वेळार आमकां मातशें नमतें घेवचें पडटा. अशे तरेची म्हण अन्यायाक बळ आनी कवडी धापून पळ. त्या उपरांत जी म्हण हांवें निवडून काडल्या ती म्हणल्यार आपणें सोरोप मारून घोणीच्या तोंडान दिवप. आपणें सोरोप मारून घोणीच्या तोंडान दिवप. हें म्हणल्यार आपणें कितें तरी वायट काम करप आनी ज्या मनशाचें नांव पयलींच वायट आसा ताणें तें केलें अशें भासप. म्हणजे लोकांकूय तें बेगीनूच पडटा की बरोबर ह्याच मनशान तें केल्लें आसपाक जाय, कारण ताचें नांव ऑलरेडी घाण जाल्लें आसता, पिड्ड्यार जाल्लें आसता. तर त्या उपरांत जी म्हण आसा ती चड शिरी ताका चड किरी. चड शिरी ताका चड किरी. म्हणजे हिसपान हाचो अर्थ सादारण असो आसा की जो मनीस चड श्रीमंत आसता ताका ताजी किरकीर चड आसता किंवा ताका ताजी जी दुयेंसां आसता ती चड आसा. सर्कल जो चड श्रीमंत ताका ताजे कडेन मोडपाक पयसो आसा तें वेगळ्या तरेंतल्यान खंयच्यान तरी पयसो वचपाचो आसता तो वता. अशा तरेचो सादारण हाचो अर्थ आसूं येता. तर त्या उपरांत तोल आयले बगर धोल वाजना. तोल आसले बगर धोल वाजना. खंयच्याय गजालीक बॅलन्स हो म्हत्वाचो आसता. तो बॅलन्स आयल्या शिवाय खंयचेंय काम जावपाक शकना आनी तो तोल आयल्या शिवाय धोल हो कसोच वाजपाक शकना. तर त्या उपरांत जी म्हण आसा ती म्हणल्यार भुतान घाडी लिपयलो. एक खंयचेंय बरें काम करपाक आमी वता आनी आमी थंयच घुस्पून उरतात आनी आमीच त्रासान पडटात जे कोण बरें करपाक गेल्ले आसता ते. अशा तरेच्या जर कितें घडत जाल्यार जाणटेले अशी म्हण वापरताले. अशें म्हजी आजी बी अशी वापरताले की भुतान घाडी लिपयलो. त्या उपरांत जी म्हण आसा ती म्हणल्यार माकडाचें नाक खरपूनय. माकडाचें नाक खरपूनय. जो कोण मातसो अर्धचक्रम आसता, पिसो आसता, ताज्या वाटेक केन्ना वचचो न्ही, कारण ताजे कडेन ऑलरेडी सर्टिफिकेट आसता. म्हणटकच ताज्या वाटेक वचून कांयच जावपाचें ना. उगीच आपल्याचेर कितें नाकाशिल्लें बगलाट ओडून आमी घेवपाक शकता. त्या परस पयस राविल्लें बरें. त्या उपरांत जी निमाणी म्हण आसा ती म्हणल्यार हांव जेवतां आनी तुका भुकेचें वखद दितां. हालीं असल्यो गजाली आमकां खूब पळोवपाक मेळटात की आपल्या स्वार्था खातीर
ओगीच भासप की आमी भुके आसात अशें म्हणून आमी वेवस्थीत जेवून घेवप आनी दुसऱ्याक फक्त गुळी दिल्ल्या भशेन करप आनी ताका उपाशीच दवरप, आपल्या स्वार्थी पोटी दुसऱ्याक त्रासान घालप, असल्यो गजाली आनी खूब पळोवपाक मेळटात. तर अश्यो ह्यो कांय म्हणी ज्यो आमचे जाणटे वापरताले आतां आमकां त्यो त्या प्रमाणान खूब कमी वापरपाक मेळटा किंवा तांचो वापर खूब कमी जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. मातसो लेट जालो व्हिडिओ करपाक, पूण शेवटी हो व्हिडिओ तुमच्या मुखार दवरता. तुमकां आवडटलो अशी आशा करता. जय कोंकणी, जय गोंय. देव बरें करूं.